Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आपण 3 महिन्यात मायनिंग चालू करतो म्हणून ताणे जर 3 महिन्यात मायनिंग चालू केलो आम्ही त्याचो सामाजिक गौरव करता. मायनिंग चालू करता म्हटलं ताणे ऑक्शन नाही मायनिंग चालू करता म्हणून मायनिंग जर त्याने 3 महिन्यात चालू केलो 88 नीचा जी सुप्रीम कोर्टान टर्न डावन केल्या ताजो हांव सामाजिक गौरव करता. ऑनलायन शिक्षणाचेर सरकार फेल, सीएमान केल्ले टिकेक सुदिनाची जाप. म्हणजे कनेक्टिविटी खातीर ती केन्नाच्यान चालू जाली 2007तल्यान चालू आशिल्ली. तेन्ना कोण आशिल्लो नार्वेकार आनी दिगंबर कामत आशिल्लो. त्यानंतर डिसोजा आनी मनोहर पर्रीकर जालो. त्यानंतर डिसोजा आनी पार्सेकार जालो. त्यानंतर खंवटे आनी पर्रीकार जालो. आनी आतां जेनिफर आनी डॉक्टर सावंत ऑलमोस्ट 2002 वर्सां ते 2.5 वर्सां आसा. आनी हें सगळें ताका खबर आसतना थंय म्हजें नांव घेता आनी ऑनलायन एज्युकेशना खातीर हांव मोर्चा आझाद मैदानाचेर काडटा म्हणून आसा. हें कितपत योग्य? IT डिपार्टमेंट कोणाले, मुख्यमंत्री कोण, फायनान्स डिपार्टमेंट कोण सांबाळटा हें सगळें कुशीन दवरून टिका करता आसतना नाका त्या मनशाचेर टिका करप हें बरोबर न्हय. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की तांच्या पांया सकयली जमीन जी आसा ती सरकपाक लागल्या आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी ते करपाक लागल्या. दुसरी अजून कनेक्टिविटी गांवागांवांत कित्याक वचना. आनी काल ताका काही मतदारसंघात भोंवता आसतना काही पेरंट्सांनी विचारलें ऑनलायन एज्युकेशन शिकपाचें कशें काय म्हणून भुरग्यांक. तेन्ना तो जागृत जालो आनी सुदीन ढवळीकाराचेर उलयलो. सुदीन ढवळीकाराचें थंय कांयच ना आनी बॉल्सां भरपाचें काम केलें 20 वर्सांत म्हणून. म्हाका ताका सांगपाक जाय की सुदीन ढवळीकारान बॉल्सां भरपाचें काम करूं ना. बॉल्सां भरपा खातीर एक बुटको मनीस सुटकेस घेवन तांचो भोंवतालो तो कोण तो सोदून काड म्हणून सांगता हें उलोवचें पेक्षा जालें तें खरें. कारण हे लोक काम करणारे लोक ताजे बरोबरच आसा आनी ते सोदा आनी मागीर दुसऱ्याचेर उलया. फ्री वॉटर म्हणून न्हय तें तो इश्यूज तांकां खबर ना. इट इज अ ज्युडिशियस यूज ऑफ वॉटर एज पर द जायका एग्रीमेंट. आमी हें सगळें करपाक जाय. ते खंय तरी कितें खंय लावन आपूण हें केलां तें केलां तुजें आमी अभिनंदनूय केलें तुवें केलें म्हणून तें आमकां तेजे बद्दल हेंच ना. पूण जो विशय 2012तलो तुवें आपूण घेतलो केलो आनी आपल्यानूच केलो म्हणून ना. तातूंत म्हणजे तूं अविश्वास कोणाचेर आतां IT अविश्वास कोणाचेर दवरलो तुवें? आमचे दिगंबर कामतीचेर दवरलो ऑपोजिशन लिडर आय कॅन अंडरस्टँड. नार्वेकाराचेर दवरला पूण तुजे दिसा मनोहर पर्रीकर डिसोजा पार्सेकर खंवटे तुवें ऑपोजिशना आसा ताजेर तुवें हें दवरलां आय कॅन अंडरस्टँड. वॉट अबावट पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो मदीं. वॉट अबावट आतां तूं आसा 2.5 वर्सां तुजेरूय अविश्वासूच आयलो तो. सीएमान दौरे करचे परस कायदो सुवेवस्थेचेर लक्ष घालचो म्हूण सुदिनाचो सल्लो. गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन खराब आसा. मुख्यमंत्र्यान दौरे करचे पेक्षा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाग्यार कशी येतली तें पळोवचें. सगळो गांव आज ह्या बाय सिद्धी नायकाचो खून जाला म्हणटा आनी आज 15 दीस जाता फुडल्या सोमारा आनी आजून इन्वेस्टिगेशन करूं ना. गोवा मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर सांगता की आमी विसारो दिवंक शकना बिकॉज गोवा पुलीस हेज नॉट रिटर्न देम टू रिटेन द विसारा. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की जी गोष्ट घडल्या आनी इतलें दुख्ख सगळे फॅमिलीक जालां गांवच्या लोकांक जालां ताचें दुख्ख सरकाराक ना. कारण सरकारांतले 2 खातीं गोवा मेडिकल कॉलेज आनी पोलीस आपल्या एकामेकाक आयकना हें सिद्ध जाता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.